आत्मनिर्भर गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय, खड्डेमुक्त गोंय, चकचकीत गोंयच्या घोशणा दीत सरकारी विकास खंय पावला खबर ना, पूण मये मतदारसंघात मात तो पावूंक ना हें खरें. पोर्तुगीज गेले, गोंय मुक्त जालें, पूण मयेकारांचें जावंक ना. पिळगांव पंचायत वाठारांतल्या बाग वाड्यावयली खडबडीत तांबडी पांयवाट तेचो पुरावो दिता. सरकारी उदरगतीचो मार्ग सुविधांच्या आदारान न्हू तर उतरां वयल्यान चलता. स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर गोंय असली गोड गोड उतरां आयकून आयकून गुळगुळीत जाल्यात, पूण मये मतदारसंघाचे प्रगतीचो मार्ग खडबडीत उरला. फाटल्या 60 वर्सांत उदरगतीचे डांबर पडले ना. पिळगांव पंचायत वाठारांत बागवाडो नांवाचो वाडो आसा. सुमार 16 कुटुंबां रावतात, पूण ह्या वाड्याक रस्तोच ना. आसा ती रानांत गेल्ले वरी मातयेची निमुळटी वाट. आयकात गांवच्या बायलांचें दुख्ख. जंगल सगळें वाट ना, सगळें बंद जाता. कशी येतली आमी पिशवी घेवन बाजारांसून. आनी बसी थंय रावता. बशी तर रावता बस स्टँडार. आनी समज जेन्ना तुमकां इमर्जन्सी वचपाक जाय तेन्ना कितें त्रास मेन जाता? रोडार मेन रोडार वचचें पडटा. उकलून व्हरचें पडलें ना. भुरगे आमचे येवंक त्रास जाता सकाळचे सांजचे दनपारचे. न्ही ते गुणे बी आसा थंय गुणे कितें? बिणे आसा ते आपटाताक न्हू. आनी तुमी मागणी बी केल्ली रस्त्याची, आमी रस्त्याक सगळे हे केल्ले आसता न्हू. पूण अजून मेरेन कांय करिना. काय करूं ना. लोकांक शेकऱ्या वयल्यान वा खडपां माड्डयतय चलचें पडटा. पावसात चिखलाचो सामनो करचो पडटा. पेशंटाक उखलून व्हरचें पडटात. काळोख पडल्या उपरांतची परिस्थिती सांगपाची गरज ना. भुरग्यांचे जाणट्यांचे कितें हाल जाता आसतले तेंचे तांकांच खबर. आमदार येवन खंय फकत सेल्फी काडून गेले. रस्तो करपाचो विसरूनच गेले. मये म्होवाचें पोळें, पूण कोणा खातीर? आयकात हनुमंत सालेलकाराक. इतली वर्सां जाली की हांगा आमदार येवन वयता, पळोवन वयता, पूण हेजेर कांयच करिना. पळयता फक्त सेल्फी मारता, घेवन चल्ले. फाल्यां येता, हे 2 दिसांनी येता म्हणटा आनी कांयच करिना. आनी ते सोडून ती आमदाराचे पळोवन हांगा लक्ष सुद्दां घालिना कांयच कसलेच गोश्टी. दुसरें म्हणल्यार आमकां पावसान येवंक खूब त्रास जाता. गाडयो हाडूंक मेळना, जर भुरगीं इस्कोलाचे वचोंक मेळना आनी थंय पडटा बी भुरगीं. आनी जर हांगा कोणाक कितें जालें जाल्यार गाडी सुद्दां येना 4 व्हिलर. एम्बुलन्स हाडटलो ती रोडार रावता आनी तेका उखलून व्हरचो पडटा वयर रस्त्या पर्यंत आनी त्या नंतर तेका हॉस्पिटलान व्हरचो पडटा. रस्तो पास जालोलो आसलो पयलीं डायरेक्ट सकयल पर्यंत, पूण ते कित्याक लागून ते बंद पडला तो. तुमी हांगा कितके वर्सां जाली आतां रावता? आमी म्हाका दिसता पोर्तुगीज टायमाच्यान रावता. गोवा 365 खातीर पिळगांव बागवाड्या वयल्यान महेश गोवेकार.